निरपराधी बाळकां. भाव भयणीनो, निरपराधी बाळकांची आयज आमी परब मनयता. निरपराधी बाळकां ती रक्त साक्षी म्हणूंक जाता. पयलीं रक्त साक्षी जेजू पासत, कित्याक जेजूक सांबाळचे पासत तांणी आपलें रगत वारयलें. जरूय नोकर आसतना वारयलें, पूण ही निरपराधी बाळकां पयले रक्त साक्षी अशें आमच्यान आयज म्हणूं येता. आनी आयज आमी तांची परब मनयता. तांची परब मनयता आसतना भाव भयणीनो, ही निरपराधी बाळकांक मारून उडयले ताची खबर फकत भाग्योन मातेव आमकां शुभ वर्तमानान सांगता. उरलेलीं 3 शुभ वर्तमानां हाची खबर करिना. भाग्योन मातेव आमकां खेरीत भाशेन ही खबर दिता. आनी खबर दिता आसतना प्रवाद्यांनी आदी सांगून दवरलेले, जेरेमियस प्रवाद्यान तशेंच दुसऱ्या प्रवाद्यांनी तांचोय उगडास करता. जाल्यार हिस्टॉरिकल बॅकग्रावंड आमी इतिहासान इल्लेशें समजतले जाल्यार तांकां मारपी राजा हेरोद द ग्रेट अशें ताका म्हणटात. हेरोद माग्नूस, महान राजा, हेरोद महान. आनी हो राजा 37 BC तेन्ना हांव राजवट चलयता, जेन्ना रोमकारां मदें आनीक दुसरे जे पार्थियन म्हणलेले आसले तांचे मदें केस्तांवां जायत आसलीं जेरुजाल्याचेर वा जुडियाचेर आपली पदवी चलोवपाक. तेन्ना रोमकारांनी खेरीत भाशेन हेरोद राजाक वयर काडलेलो एक तरणाटो कसो, आनी ताका वयर काडून बरो व्हडलो राजा केलो. जुदेवांचेर तो राजवट चलयतालो म्हणटच ताका जुदेवांचो राजाय म्हणून एक टायटल आसलें. तर हो हेरोद जो आसलो पदवे पासत कितेंय करपी असलो राजा. ताचे मुखार दुसरे आनी कोणूच उपकारो ना. ह्या पासत इतलीं वर्सां ताणें राजवट चलयली, आनी सुमार 30 वर्सां ताणें राजवट चलयल्या उपरांत आपणाचे राजवटकेक आतां खतरो आसा हें जाणा जावन तो एके भाशेन थरथरलो. जशें आमी आयकता जेन्ना ते 3 विद्वान सोदूंक आयिल्ले हेरोदाशी, निकतोच जल्मलो तो राजा खंय आसा, तेन्ना तो आनी ताचे बरोबर आख्खें जेरुजालेम एके भाशेन थरथरलें, भियेलें. आनी ही भिरांत कित्याक? हेरोद आपणाच्या हातांतली आतां ही राजकी पदवी वेता हें चिंतून भियेल्लो. आनी ताणें ते भिरांतीन कितें केलें तें आमी पळयता. कितेंय करपाक तयार आसा, इतलें की ह्या ल्हान चुकुल्ल्या भुरग्यांचो जीवय काडपाक. आनीक मातशें ही धाकटीशी आमकां जी खबर दिल्या तातूंत आमी पळयत जाल्यार 2 वर्सां आनी उण्या वर्सांची, उणे पिरायेची जीं भुरगीं आसलीं तांकां मारून उडोवपाक ताणें हुकूम दिलो. इतलो शुअर जावपाक सोदतालो की हो राजा जो जल्मला तो उरोंकूच जायना. ह्या पासत घोडे 1 वर्साची भुरगीं आसा तांकांच ना कर म्हणपाक जातालें, पूण 2 वर्सां रिस्क घेवप ना. कित्याक? हें सगलें कित्याक? आपणाची राजकी पदवी वेता. हेरोद राजा विशीं आनी किल्लेशें सुबेज आमकां जाणा जाल्यार समजूंक आनी बरें जातलें. हो हेरोद राजा आपले पत्नीचो खूब मोग करतालो, मारियम ताची पत्नी. आनी जेन्ना ह्या राजाक सगळे वाटेन खतरो आयिल्लो, आपणाक मारून उडयतले ही भिरांत जाल्ली, तेन्ना तो आनीक एका दुसऱ्या राजाशी गेलो. आनी थंय वचून ताणें ताची जेन्ना आपणाक प्रोटेक्ट करपाक मागलें, तेन्ना एक वस्त ताणें त्या राजाक सांगली, जोरी तर हांव मेलो जाल्यार पयली वस्त करची म्हजे पत्नीक मारून उडयची, किल माय वायफ मारियम. कित्याक? तो खूब पोजेसीव आसलो, फकत हांव आनी ती फकत पत्नी म्हजी. त्या उपरांत तो साल्वार जालो, पत्नीय साल्वार जाली. हेरोदाची भयण जी आसली ताणें ताच्या मनान घातलें की तुका मारून उडोवपाक प्रयत्न करताली ती तुजी पत्नीच, पत्नीक मारून उडयली. मागीर आपणाचे राजवटकीचेर आनीक दुसरे जे येवपाचे आसले आपल्या 3 जाण पुतांक ह्याच राजान मारून उडयले, आपल्याच पुतांक मारून उडयले, कित्याक ते राजा जावपाक सोदताले. हातूंतल्यान भाव भयणीनो आमच्यान समजूंक जाता हो हेरोद राजा कसलो आसलो. म्हणटच ह्या भुरग्यांक मारप जी आपली न्हय दुसऱ्यांची, आनी ती ह्या कदेलीर चडत म्हणून तांकां मारून उडोवप कांयच न्हय कशें ताका जाल्लें. आनी ह्या पासत ह्या भुरग्यांक मारून उडयली. भाव भयणीनो, निरपराधी बाळकां ती, तांचो कांयच गुन्यांव ना, तांणी कोणाक कांयच वायट करूंक ना, आनी तांणी आपूण राजा जाताय म्हणूंक ना. पूण पवित्र पुस्तका प्रमाणे हें घडलां जाल्यार जेजू
जेन्ना जल्मला तेन्ना देवान ताका वाटायलो आनी जुजेक सपनान दिश्टी पडून थंयसरलो उठ आनी वच, उठ आनी पडून वच इजिप्ताक. आदींच जेजू जेन्ना जल्मपाक पावला तेन्ना त्रास काडल्यात. गालिलियाक तावन नाजारेताक तावन बेतलेम शारान आपलें नांव दिवपाक, थंयसर रावपाक सुवात ना, भुरग्याक जल्म दिवपाक खानावळ ना, जागो ना, हें सगळें सोंसलेलें. आनी त्या उपरांत आतां हें दुसरें उदेंतीचे विद्वान आयल्यात, ते भायर सत्तात थंयसरूच आसा आनी दूत म्हणटा उठ आनी वच, पडून वच. म्हणटच तुज्याच गांवांत रावपाक तुका आनी जायना, आतां पडून वचपाचें. कित्याक भुरग्याचो फुडार सांबाळपाक जाय. हो भुरगो जो जल्मला ताका राखून दवरपाक जाय. आनी जुजे बाबडो उठून गेलो मारयेक आनी बाळकाक बाराबर घेवन. हेरोद मोरोसोर थंय रावलो आनी मागीर तो परतून येवन नाजारेतान मागीर रावतलो. भाव भयणीनो, आयज हो नियाळ करता आसतना आयच्या काळार जंय आमी आसा थंय कसली परिस्थिती आसा. हेरोद परतून आयला काय? हेरोद द ग्रेट परतून आयिल्लो आसा काय? पळयात आमचे भोंवतणी, आमचे जे राजा आसात, आमचे राजवट चलयतात तांकां पळयात. दुसरो जरी तर कोणूय मुखार येवपाचो आहा, वाडपाचो आसा, कितें कोत्तात? आयज फायली तयार केल्ल्यो आसात. आमचे जे आतां राज चलयतात आमचे, तांणी फायली तयार केल्ल्यो आसात. दुसरो कोण मुखार येवपाक जायना, ताका उडयलो, काबार केलो. ताचो पॉलिटिकल करियर काबार केलो, ताचो सोशल करियर काबार केलो, तांचें जिवीत पासून काबार केलें, नाच केले, थोड्यांक मारून उडयले. जे कोण तांचे वाटेर येतात तांकां मारून उडयले. व्हडल्यांक मारून उडयले, जे कोण राजा जावपाक सोदताले, जे कोण मंत्री जावपाक सोदताले, जे कोण MLA जावपाक सोदताले, MP जावपाक सोदताले, तांकां कुशीन काडले. ती दुसरी गजाल, वायट ती, पूण दुसरी गजाल. पयशे दिवन काबार केले थोड्यांक केसीस मुद्दम तांचेर घालून काबार केल्यो. हें वीक जें हेरोदान घातलेलें तसलेंच आयज परतून दिसताशें. हेरोद राजा एक क्रूर टायरंट. आयज आमचेर जे राजवट चलयतात ते टायरंट न्हय काय, जे भाशेन करतात तशें. तातूंत भितर भुरग्यांचो फुडार खंय आसा? आयज आमची भुरगीं रडटात, मागतात सरकारा लागीं, आमच्या सरकारा लागीं. आमच्या भुरग्यांनी कितले फावटी मागलां, आमचीं रानां वनां सांबाळ, आमचें दायज सांबाळ, तें काबार कोन्न नाका. पूण आयज कोळसो गोंयांत हाडचे पासत जें कितें चल्लेलें आसा, कायदे आसात तांचेर पासून आड वचत आसात. सुप्रीम कोर्टाची CEC आयलोली, तांणी पासून आपली रिकमेंडेशन दिल्ली, हें डबल ट्रॅकिंग काडून उडय, तें उपकारना गोंयांत. आयकनात, आजून पासून कामां चालू आसात बेकायदेशीर. लोकांक परतून परतून त्या ट्रॅकांचेर येवन तांकां धांवडावचें पडटात, कित्याक सगळें इलिगल काम करपाक सोदतात. हें इलिगल काम करता तेन्ना भुरग्यांचो फुडार कितें? जाल्यार भुरग्यांचो फुडार आयज जरी तर कोळसो आयलो जाल्यार आमच्या भुरग्यांचो फुडार कितें जावपाचो आसा हाचेर हांवें आनीक लॅक्चर दिवपाची गरज ना. आमकां सगल्यांक खबर आसा भुरग्यांचो फुडार काबार. आतां नवें आयिल्लें आसा CRZ जे नोटिफिकेशन आसा, रूल आसा, तो डायल्यूट केल्लो आसा. आनी कोस्टल मायनींग, ऑयल मायनींग सुरू जावपाचें आसा. ताचे पासत हे कोस्टल एरियाज आसात त्यो सरकार आपणाच्या ताब्यान करपाचो आसा. फकत सोदून काडपाक थंयसर ऑयल आहा जाल्यार, थंयसर जरी तर ऑयल आहा जाल्यार ऑयल मायनींग करतले खंय, आनी जरी तर ऑयल ना जाल्यार ती जमीन पाड, थंयसर आनी कितेंय करतले. तशेंच शॅक्स जे आसात ते आतां पर्मनंट करपाचें नवो कायदो काडपाक सोदतात. म्हणटच आदीं जे कायदे आसलेले आनी आमचो एनवायरमेंट सांबाळटाले, आमचें दायज सांबाळटाले, ते लुवान काडून उडोवपाचें एक षडयंत्र चल्लेलें आसा. आनी हें सगळें कित्याक? आपणाच्या हातांत पदवी दवरपाक. कशेय भाशेन आमच्या हातांत पदवी दवरपाक जाय, आनी आमच्या हातांत पदवी दवरतले जाल्यार आमकां सगल्यांक सकयल उडोवपाक जाय, भुरग्यांचो फुडार पिड्ड्यार करपाक जाय. ही आमचीं आयज भुरगीं आसात, फाल्यां वाडटलीं तेन्ना आमकां मेळना तें दायज तांकां कशें मेळटलें? आमी पळयता आनी आमी वेता त्यो वेळो खंय आसतल्यो? आमी जे दोंगर पळयता आनी ज्या दोंगरांचेर आमी वेता ते दोंगर खंय आसतले? ह्या गोंयांत कितें चलतलें? फकत कोळसो आनी फकत आपणाक जाय ते दुसरे ड्रग्स आनी हेर दुसरे बिझनेस, आनी गोवा इज जस्ट अ कॉरिडर. जाल्यार आमच्या गोंयकार भुरग्यांचे
धाकटुल्या अशा माणकुल्या गोंयच्या भुरग्यांचो फुडार आयज काबार जायत वता. म्हणटच हेरोद परतून आयलोले भशेन म्हाका दिसता. लुवान तांकां मारून उडयता. आतांच घडये एकल्या आमच्या भुरग्यांक मारून उडोवंक नात. जे भशेन तोर्सादीन मारलोलीं तेन्ना त्या काळार ते भशेन तोर्साद घेवन घडये आयचो टायरंट राजा आसा तो मारिना. पूण जे कायदे काडटा, ज्यो पॉलिसीज काडटा, तातूंतल्यान दिसाच्या दिसाक आमच्या ह्या भुरग्यांक निरपराधी बाळकांक मारून उडयता. कित्याक तांचो फुडार आदी फुडेंच पयलींच पिड्ड्यार करता. भाव भयणीनो, असल्या संदर्भान ह्या भुरग्यांक राख, ह्या भुरग्यांचो फुडार राख, हें आमी आयज देवा कडेच मागूंक जाय आनी कोणाच्यान आमकां आयज साल्वार करूंक जायना. जरूय आयज हेंय वीक आयज भरपाक हेच टायरंट जे आसात ते प्रयत्न करतात. वेगवेगळ्यो पार्टीज भितर घालतात. आतां एलिसांवां येतात तेन्ना वोट स्प्लीट जायत जाल्यार ते जिखतले हें ते जाणात. देखून वेगवेगळ्यो पार्टी घालतात. थोडे गोंयकारांच्या नांवान उलयतात, थोडे आनी कोणाच्या नांवान उलयतात. पूण आवाज आसा असलो हेट्रेड आहा ती भितर घालीत आसात आमच्या समाजान. आनी आयज आमचो गोंयचो समाज जो एक आसलो इतलीं वर्सां, आतां लुवान तांचे मदें हे रिलिजियस जे डिफरन्सीस आसात तेय घालपाचे प्रयत्न चल्लेले आसात. आदलीं मंदिरां बांदून दितलो म्हणून आमचो चीफ मिनिस्टर सांगता. गरज ना. पूण गरज ना ते भशेन आयज आमचे हिंदू भाव भयणां आसात तांच्याय मनान एक वीक घालपाचे प्रयत्न चल्लेलो आसा. जशे भाशेन तांकां सारको व्हडलो खतरो आसा. एज इफ द हिंदूज आर इन डेंजर. कित्याक चल्लेलें आसा हें सगळें? हें सगळें चल्लेलें आसा कित्याक ही राजकीय पदवी सोडपाक ते तयार नात. म्हणटच कशेय भाशेन जावं रिलिजियस हेट्रेड घालून वा सोशल हेट्रेड घालून वो जीं भांडारां आमचीं आसात तीं सगळीं लुटून काबार करून ह्या भुरग्यांचो फुडार पिड्यार जावपाक जाय. कित्याक तांकां आपल्या हातान पदवी जाय. जे भशेन हेरोद पातशायन केलें, आपणाक पदवी जाय देखून ह्या निरपराधी बाळकांक मारून उडयली. तर आयच्या दिसाक भाव भयणीनो, आमचो विस्वास देवाचेर जशें आयच्या पयल्या वाचपान आमी आयकता भाग्यून जुवांव आमकां सांगता जेजूचें रगत आमकां सगळ्या पातकांतली नितळ करता. पूण आमचें फटकीरपण आसा. आमी सारकीं ना मनशां, आमी गोंयकारांच सारकीं ना. आमच्यान एकामेका बराबर रावपाक जायना. आमचोच कोण दुसरो वयर चडटा जाल्यार कुल्ल्या भशेन आमी तांकां धरून सकयल उडयता. आनी ह्या पासत भाग्यून जुवांवान सांगलां ते भशेन आमी आमच्या फटकीरपणाक लागून हे दोशेर आसा. आनी ह्या फटकीरपणांतली भायर सरूंक आमकां देवाचो उजवाड जाय. आनी देवाचो उजवाड जरी तर आमी घेतलो जाल्यार जेजू सवें, ह्या बाळका जेजू सवें आमकां उजवाड आसा. तो जरी तर आमी घेतलो जाल्यार आमकां आमच्या पातकांतली सोडवण आमच्यान जोडूंक जाता. जरी तर जेजू दिता ती सोडवण आमी घेवपाक तयार ना जाल्यार ती आमकां मेळची ना. ती सगळ्यां पासत फुकट दवरलेली आसा, कोणेय घेवपाक जाता. पूण जो कोण ती मानून घेना ताका ती फावो जायना. जो कोण फटकीरपणां करता ताका ती फावो जायना. जो कोण फटकीरपणां करता देवा मुखार तो सदांच पातकान उरलो, आनी पातकान उरलो जाल्यार सासणाची खास्त ताका फावो जातली. जाल्यार हें आमकां जण एकल्याक ही जेजूची सोडवण घेवंक आमचें जिवीत जेजू मुखार दवरुया, देवा मुखार दवरुया. आमच्या भुरग्यांक आयज देवा मुखार दवरुया. वेगवेगळे तरेचे त्रास आयज आमची भुरगीं काडटात. आयज भोव करून जेन्ना आतां ही पिडा आतां वाडपाक लागलेली आसा आनी कशे भाशेन ती मुखार वेता आमकां अजून पासून सारकी खबर ना. असल्या वेळार जायतें कुफुजांव जाल्लें आसा, तातूंत आमची भुरगीं सांडलेलीं आसात. आयज भुरग्यांचो फुडार एके भाशेन घरांनी बंद जाल्लो आसा. तांचें फुलतें जिवीत एके भाशेन बंद जाल्लें आसा. जाल्यार ह्या भुरग्यांक आमच्या आल्तारार हाडुया. आमचें जण एकल्याचें जिवीत आमच्या आल्तारार हाडुया. आमचो आख्खो फुडार गोंयकारांचो आनी आमच्या गोंयच्या भुरग्यांचो आनी हेर भुरग्यांचोय फुडार आमच्या ह्या आल्तारार हाडुया आनी देवाच्या हातान तो घालुया आनी देवाक जाय तें जावं म्हूण मागुया.